आज आम्ही ऑल ओव्हर गोवा जे फार्मर्स आहे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओव्हर गोवा फार्मर्सां लागून आमी आयिल्ले आज आमी थोडे फार्मर्स मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले घेवन आयिल्ले कित्याक ऑल ओव्हर गोवा 3000 फार्मरांक जे ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना स्किमाचेर 6000 दित म्हणले आणि 6000 दिवपा लागलेले ते म्हणटा आता की एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फार्मरांनी सारखी भरूंक ना सो ते 6000 परतून घालपाक टू गिव्ह बॅक टू द गव्हर्नमेंट इलेक्शना पयलीं सांगलेले की 6000 तुमकां आमी दिता फॉर्म भरा आणि इलेक्शन जालें म्हणटकीर ते पयशे दिल्ले ते आतां म्हणटा परत द्या सो दिस इज अ बिग इश्यू बिकॉज गोंयांत 3000 फार्मर पूण दुसरे स्टेटींनी हजारांनी आनी लाखांनी फार्मरां हो इश्यू जाल्लो म्हाका 41 फार्मर्स येवन मेळ्ळे 41 फार्मर्स म्हाका इफेक्ट जाता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉट आय अंडरस्टँड सीएमागे कॉन्स्टिट्युएन्सी 126 फार्मर्स आहा जे कोणा कडेन 6000 मागला सो आज सिन्स दिस इज अ सेंट्रल इश्यू आणि डबल इंजन सरकार आहा त्या डबल इंजन सरकारान म्हाका दिसता हे पयलीं सद्या जावपा दिवपाचें न्हू पूण तरी पूण सीएमान सांगलां पयलीं इंजिना कडेन उलयतलो आणि ते एश्युरन्स घेवन मागीर ही वील गेट बॅक बट टील दॅट टायम ऑफिशियली नथिंग इज कम आउट सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑल द फार्मर्स सिन्स द गव्हर्नमेंट इज गोइंग टू टॉक टू द सेंट्रल and ensure that this payment is not been taken back तेन्ना म्हणल्यार सगळे फार्मर्सांनी हो पेमेंट करचो न्हू टील द टायम समथिंग कम्स आउट फ्रॉम द स्टेट गव्हर्नमेंट कित्याक एक पाट पयशे तुमकां परतून रिटर्न केले जाल्यार परतून पयशे मेळपा ना मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 जाणांक पयशे दिले एक सिनियर सिटीजनान 21 या 22,000 परत केले 2-3 वर्सांचे पयशे कितें आयिल्ले ते थोडे कडून आनी एकल्यान 6000 परत केले सो आय थिंक दिस इज अ क्लियर मेसेज आय वूड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू पुट दिस क्लियर मेसेज आउट टू ऑल द फार्मर्स ऑल द 3000 फार्मर्स जावं ते सांगडीचे जाल्यार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले हे 6000 जे परत तुमकां दिवपा म्हूण लेटर आयल्या ते लेटरीचे तुम्ही आता सध्या होल्डर राहा डू नॉट पे दॅट मनी बॅक टील द टायम सीएम मेक सम अनाउन्समेंट नाजाल्यार पयशे परत दिले जाल्यार ते आनी आमकां परत मेळपा ना हे लोकांक त्रास करपाचे खबरो ह्यो सो आय थिंक दॅट इज अ क्लियर मेसेज कित्याक रिटर्न मागले तेंचे कितें There are two criteria they have adopted. One is income tax. You are coming into income tax payer, and second is some documentation is not correct. Now I am a retired person. I have retired in 2017, and 2019 I opted for this scheme PM because I am growing a field for my own consumption. And 6,000 rupees I didn't get out. I got only 2 installment out of the 6,000. And I got a notice now. I have to pay back. See, I am filing a nil income return for all this. And continue to. Why should I be considered as a taxpayer just because I am filing a nil return? Yes, no. Nil return nil return. And I think they have considered those who are filing as returns as taxpayers. That is not the correct. तुम्ही अग्री आहात जर कोण टॅक्स भरता त्याचे पयशे रिटर्न घेतले जातात ना कित्याक तेमी चोवपा जालो दिता आसतना चोवपा जालो बघा पीपल आर एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल आतां खंयचे हारी करतले आमी दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन लेबर इटसेल्फ एग्रीकल्चर ना तेमी स्कीम स्टार्ट केल्ले तेन्ना तेमी क्रायटेरिया तेंचे काय इन्कम टॅक्साचे हे आसा ते सांगूंक ना आमकां आमी तेन्नाच आमी ते अप्लाय करपाचें न्हू We would not have applied for that scheme if we were told, if the criteria was very clear saying that your income tax payers cannot apply for it. The only criteria at that time was that you should be the owner of the land and the land should be in your own name. That was the only criteria, and according to that we have filed and we have received the money. Today we want to thank Benzi because Benzi has taken the initiative for us to bring it to the CM, and we lauded it to CM that this is something unfair and not in the interest of the farmers. We are growing in the high rate of inflation of labor costs and all. We are doing this farming only to keep our families running. And 6000 potun di म्हणून this is only for election purpose. जुमला झालो another thing we have to return back. म्हणजे पण म्हाका एक सांगपा ओनली फॉर दिस 41 पीपल हॅज बीन द नोटीस येयला काय नो 3000 फार्मर्स आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 41 आहा सीएमआय कॉन्स्टिट्युएन्सी 126 अशें करून टोटल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी 3000 प्लस फार्मर्सां लेटर आयले ओके 6000 परत दिवप म्हणून जे कोण इन्कम टॅक्साक दोन क्रायटेरिया एक इन्कम टॅक्साची आणि एक एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सारखी भरूं ना बट चोय हांवें एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सारखी भरूं या भरूं नाका तूं जेन्ना सँक्शन करता सँक्शन ऑर्डर दिता पयशांची तुम चॅक करपाक आशिल्लें न्ही गव्हर्नमेंटान तुम कितकोन दिले इट इज युअर फॉल्ट आनी इट इज युअर फॉल्ट म्हणटकीर यू हॅव टू एब्झॉर्ब दॅट कोणाची मिस्टेक ती
ते ऑफिसराक या कोण डिपार्टमेंटात तेम ते करपा जाय. परत लोकां कडेन पयशे मागतात तुमी आनी मागीर म्हणटले आमी वेव ऑफ केले. सो आय थिंक दिस इज टोटल मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्नन्स, मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्नन्स. आनी देशभर किसानाक ह्यो लेटर आयल्या आतां, देशभर. आमगेले पुणीक 3000 प्लस, बट देशभर कितली लाखांनी आतां फार्मर्सां इफेक्ट जातले.